सो तुनी खोरो सगल्या काळजान इसमूक तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता. मार्कूचे शुभ वर्तमान. एक दीस जुआंवाचे शीस आनी फारिझेव उपास करताले ते सोमूय कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जुआंवाचे शीस आनी फारिझेव उपास करतात पूण तुजे शीस करिनात ते कशे? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांचे बरी आसो पर्यान उपास करूंक जाता जायत. ताचे सांगाता न्हवरो आसोसर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धुवन तुटून नासलेल्या लुगटाचो कोपो पर्यान आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोन्न्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फालो व्हडलो जाता. नवो सोरो पर्यान पोन्न्या बुल्ल्यांनी कोण भरिना. भरीत जाल्यार बुल्ली फुट्टेली आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. देवाचें उतर हें.